पाचवेचार सैमान नटिल्लो, कुळागरांनी सजिल्लो आनी सैमाची देण लाबिल्लो असो हो मंगेशी गांव. ह्या गांवांत श्री मंगेश देवाचें देवूळ वसलां. हें सोबीत सुंदर देवूळ पळयतकच ह्या देवळाचें पेंटींग काडपाचो विचार म्हज्या मनांत घुळूंक लागलो. ह्या देवळाची आकृती दोळ्यांत साठयत हांव घरा आयलें आनी कॅनवसाचेर देवूळ पितारूंक लागलें. म्हज्या हातांतल्यान पेंटींग जातलें काय ना हो हुस्को मनांत आसलो. भियेत ब्रश हातांत घेतलो आनी कितें अजाप, म्हज्या हातांतल्या ब्रशान श्री मंगेश देवळाची प्रतिकृती जशाक तशी ल्हवू ल्हवू आकार घेवंक लागली. ह्या देवळाच्या प्रवेशद्वारांतल्यान भितर सरतकच दिसता तो उंच 7 माळयांचो दीपस्तंभ आनी श्री मंगेशाचें देवूळ. हें देवूळ पळयतना वास्तुशिल्पाची वेगळीच बांदावळ मन भुलयता आनी देवळांत पावल दवरतकच श्री मंगेशाची सोबीत सुंदर मूर्त मन प्रसन्न करता. श्री मंगेश देवूच म्हज्या हाताक आदार दिवन देवळाची प्रतिकृती साकारना मूं असो म्हाका कांय खीण भास जालो. म्हज्या हातांतल्यान श्री मंगेश देवूळ साकार जाल्लें पळोवन म्हाका कितलो आनंद जालो म्हणून सांगूं. अशें म्हणटात, आदी मंगेश हें दैवत अग्नाशिनी न्हंयचे देगेर कुशस्थळी आसलें. बाटाबाटी वेळार जेन्ना पुर्तुगेजांनी देवळां मोडलीं तेन्ना देवाच्या महाजनांनी आनी भक्तांनी श्री मंगेश देवाक सुरक्षीत सुवातेर व्हरपा खातीर कुठ्ठाळेसावन मंगेशी हाडलो. ही गजाल सादारण 16व्या शेंकड्यांतली. ह्या देवळांतली वास्तुकला आनी स्थापत्यकला पळोवपाक हांगा शेंकड्यांनी पर्यटक येतात आनी श्री मंगेश देवाची भेट घेवन ताचो आशिर्वाद घेतात. देवळाचें दर्शन घेतकच आमचें मन कशें प्रसन्न जाता तशेंचें श्री मंगेशाचें देवूळ पितारतकच म्हाका जालें. तुमकां म्हजें हें श्री मंगेशाचें देवूळ कशें दिसलें हें मुजरत कळयात.